कृष्ण. धन्यवाद पुराजनाक हें इतले चंद कोणी अर्जुनाक स्तुती तुम्ही सांगितलं असं. पुराजना स्वागत असं या सेशनाक. हें अर्जुनाला स्तुती करून ह्या सेशनाक तर मुखार वयले मूड सेट केलेलं असं. सो आमी आमगेले आयची सत्संग महाभारता वयर संबंधित जेवन आमी तें आज कंटिन्यू करूया. तुमगेले पुराजनाले आशीर्वाद घेवन हे सान एक किंचित रुपये सेव करूच तसं भाग्य मेळटा असं ताजे खातीर कृतज्ञ जावन तुमकां धन्यवाद दिता. एक प्रार्थना करून हे सेशनाक मुखार वचूच्या. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरानापरः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वामी धृतराष्ट्रावयली टॉपिक कंटिन्यू करता आशिल्ली महाभारतात कोण. सो आमी पळयलें की दोन सेशन हे तिनी सेशन आमी पळयलें की धृतराष्ट्र कशी एक एक तागेलें दुर्बलता म्हळ्यार एक वीकनेस आशिल्ली तागेलें आनी त्या वेळान तो एक दुष्ट बुद्धी दोन्ही आशिल्ली आनी ह्याचे एक कॉम्बिनेशन निमित्त कशें एक नमुने एक परिणाम जाल्ले तागेल खातीर आनी तागेल सगळे परिवारा खातीर म्हूण पळयत. धृतराष्ट्रान एक पण ताका एक चांग कसं की सांगचें आशिल्लें जाल्यार तागेले मस्त सकयल तो विषय दुष्ट बुद्धीचो दुर्योधन आशिल्लो ताण सांगल्या म्हणके आयकून ताका ना म्हणू जायनासी तो केन्नाय एक प्रकारा भारी एंजायटीन तूं वस्त आशिल्लो. कसले की तागेलें एक हें आसता आशिल्लें की पांडू जनाल तुका संख्ये एक म्हणटात पळय अत्याचार जाता आसा तें ताका एक मन खात्ता आशिल्लें तांतू आनी एक भंय आसता आशिल्लें की तागेल चेडूं कसन जातलें म्हळ्यार एक प्रकार म्हणटात पळय केन्नाय एक प्रकार दुख्खांत आशिल्लो तो कसन जातलें त्या प्रकार जलारीची ताकेल्यान तू ती एक धैर्य शक्ती नाशिल्लें की कसन तें एक रायट डिसिजन घेवपाक ते घेवच तशी. दुर्योधन केन्नाय ताका मॅन्युप्युलेट करता आशिल्लो म्हळ्यार ताका कसन जावंक आशिल्लें तागेले कारण करून घेत आशिल्लो आनी कसं एक प्रकार म्हणटा पांडवा वाटू तो शेअर करचे तयार नाशिल्लो. धृतराष्ट्रान निजावन ते स्थानान आशिल्ले निमित्त तागेलें तें कर्तव्य आशिल्लें की दुर्योधनाक हें पुरा राबोवचें हें करू सोडूनच आशिल्लें ताका आनी हें पुरा जाता आसतना ताणें विंगडजनाक हें ब्लेम करचें की कसन करचें त्या समज आशिल्लें आनी तागेले त्या स्थाना निमित्त तागेले परिवारा प्रती मात न्ही सगळ्यांक समाजा प्रती वय तागेलें कर्तव्य आशिल्लें क्षत्रिय जावन की कसन तें धर्मार चलचें आशिल्लें मार्ग तें चोलका म्हूण जाल्यार ताकाय तें राज्याचें तें कसन एक ताचें एक पावर आसता तें प्रतिश्ठा आसता त्या स्थानार बैसून
तें ताका ताका भारी ताची एक अटॅचमेंट आशिल्लें म्हूण पळयत, आनी ताचे निमित्त तो चिकूल पडता. आमी मातसो सकट विशय लास्ट 2 सेशनां देखून डिस्कस केलेलो आसा. आनी लास्टर आमी तें पळयलेलें की कसन ते गॅम्बलिंग मॅच धृत क्रीडा खेळटा आता ताजे निमित्त कसन कसन जेत्ता म्हणून. आता आमी एक एक म्हणटा ह्या वेलेकच्या पुरो एक प्रश्न येवच्या पुरो मनांत तूं की धृतराष्ट्र दुर्योधन शकुनीन मेळ्ळी हें केलेलें जाल्यार युधिष्ठिरान कसले हें हातूंत भाग घेतला बा. ताण कशी पुणी कोण तांतूं देखून भायर पडूं जायनाशिल्लें. ताण कसले ते भाग घेवन असल परिस्थिती येवच तशी करका पडलें. सो आमी पळोव येता की एक प्रकारारी हे सगळे इतिहास म्हळ्यार आमी पळोव येता की देव मस्त सकळ विशय तागेले मनांत आशिल्ले ते करून घेता म्हूण पळोव येता. त्या लेवल आमी मस्त लेवलार हें पळोव येता. अशी म्हणची न्ही की आमकां कसले चॉयस ना की देवान कसं जग त्यांची आमकां कसले करूं जायना म्हूण ना. जाल्यार देवाल मनांत एक आसता की हे जगत्यांत धर्म सुखा धर्मार चोलका पुरा जनाना म्हूण. आणि कृष्णान अशी केली नाही की युधिष्ठिरान आणि दुर्योधनान या मॅच खेळका म्हणून तशी नाही. दुर्योधनानं ते रॉंग चॉईस केलेले आणि ताका केलें तें आणि ताची ताका कॉन्सिक्वेन्सीस म्हणजे ताचे परिणाम ताका भायर करचा पडले. सो आमकां पुरा जनाक आमगेले एक फ्री विल आसता. आमी कसं करता म्हणून ते डिसिजन आमगेल्या हातांतू आसता. जाल्यार ही पुरा जन तांगेले फ्री विल यूज करतना देव पुरा पशी चेड म्हळ्यार पुरा जनाल बुद्धी ऍड केल्यार त्या देवाले मनांत कसं नसा त्या शक्ती कसं नसा ते कंपेअर करूं जायना. सो देव अशी चलयता की ते एंडारी कसं तागेले मनांत आसा पुरा जनाल कसं कसं करतात ताचे कॉम्बिनेशन मेळूय देव तागेले प्लॅन एक्झिक्यूट करता म्हूण पळयता. सान एक चेडू वाल ड्रामास म्हूण लेखल्यारी ते चेडू ड्रामांत आसतना तांगेले मध्य मध्य तांगेले लायन विसरचे पुरो ती मुखार मागशी जावचे पुरो जाल्यार तो कोण डायरेक्टर आसा टीचर आसा कोण ते ड्रामा ऑर्गनायज केला चेडू खंय चुकल्यार वय तो कशी पुणी मॅनेज करून तें ड्रामा कशी जावक आशिल्लें तशी करून घेता म्हूण पळयत. तशींची देव एक प्रकार आमी मुखार मागशी कसं डिसिजन घेता आसता पुरो जाल्यार ते कसं त्या देवाल मनांत आसा देव ते करून घेता पुरो जनाल करना म्हूण पळयत. कशी आमी एक पण ताची गाडी चलयतना वय रॉंग वे डायरेक्शन गेल्यार गुगल मॅप आमकां सांगता मुखार वचून अशी युटर्न मारका म्हूण. तशींची म्हणटात पळय देवाल मनांत कसं नाशिल्लें तें जाता. आणि भक्तांक देवाले सेव करचें मन आसता आणि देव तांगेल कारण करून घेता. कशी गोपी स्त्री पुरा सोण देवाल खातीर देवाक भिक्षा वता ती तशी आमी पळोव येता की युधिष्ठिरान एक प्रकार म्हणटात पळय देवाल योग माया शक्तीन तूं तागेले देवाल मनांत आशिल्लें तें कशें केल्लें. युधिष्ठीर एक आमी पळोव येता की तो एडमीट करता की की ते गॅम्बलिंग करतना हांव म्हाकाय म्हगेलें विचलीत जाला हांव म्हूण आनी म्हाकाय म्हणटात पळय हांव चुकून पडलो म्हूण ताणें सांगचेंच महाभारतांत. आनी देवान हें एक स्थळां देखून हें एक आमकां पळोव येता की दाखयता देव की कशी चांग जेन्ना चुकून पडटाना कसं कश्ट येतान वय तांणी कशी तांगेले वेवहार दवरता ती म्हूण युधिष्ठिरान तें दाखयलें. आणि हें धृतक्रीडांत कशी द्रौपदी लोट अपमान करता आनी कृष्ण रक्षण करता तें देव हें एक इन्सिडंटा देखून आमी ह्या वेळी पळोव येता की देव दाखोवन दिता की देवाल सोड विंगड कोणीय रक्षण करतले ना ती म्हूण. द्रौपदीले 5 जन योद्धा आशिल्लीं ती युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव जाल्यार पुरा कशी 5 शक्तिशाली योद्धा असल्यार वय रक्षणा खातीर द्रौपदीक देवू आशिल्लो म्हळ्यार कोणीय खंयच्या स्थानार आसूं अल्टिमेटली देवानं रक्षण करचें म्हूण. आनी आनीक एक पॉयंट हांगा ह्या वेळी पळोव येता की हें गॅम्बलिंग म्हळ्यार इतलें वायट की युधिष्ठीर तसले जन आहले राय म्हळ्यार युधिष्ठ म्हळ्यार धर्मराज जालोची धर्मराज तो तागेल लायफांत वय कसन जाल्लें म्हूण म्हळ्यार हें इतलें एक वायट विशय की हातूंत देखून भायर आसूं का पुरा जनाना ह्या वेळी देव शिकयता. सो असल पुरा विशय म्हणटात पळय देव एक इन्सिडेंटान तूं आमकां मत्स्य सकड कळची तशी जाता म्हूण पळयत. आतां आमी मुखारसून पळयता आयच्या सेशनांत की मैत्री ऋषी वय दुर्योधना मेळूं येतकय आनी सांगतकय की ह्या पुरा सोडी आतां चांग वाटेर वस हें पांडव आवट कसं जाता तें समनी म्हूण तें दुर्योधन थंय आशिल्ल खंय
आणि तो तागेली अशी अशी हाताक पांयाक मारून घेता खंय आनी सांगता खंय तुका गोतना मैत्री ऋषीक की म्हगेल्या कितली शक्ती आसा म्हूण तेन्ना हें पुरा पळोवन व्यवहार दुर्योधना मैत्री ऋषी कितली कोप येता खंय की तो सांगता खंय की हें दुश्टाल निमित्त हें बुद्धी नातिल्लो दुर्योधना निमित्त तागेले अहंकारा निमित्त हें तूं म्हगेल्या येद्रा अशी जांगे मारून दाखयला न्हय हें तुगेले जांगे मोडून वतले आनी तूं मरतलो म्हूण अशी मैत्री ऋषी एक पण तागेले तोंडा दुखून असल वचन येता ते आयकल शिकता धृतराष्ट्राक म्हणटात पळय अशी भयंकर तुके म्हणटात पळय हार्ट अटॅक आयला म्हणजे इतले भयंकर तुके आनी तो दुर्योधनाक तूं क्षमापण कोरक अशी म्हणू नाका म्हूण ते मैत्री ऋषी सांगता खंय ज्या ताका क्षमापण करता जाल्यारय ताणें तागेले पांडवा जेन्ना तांकां सन ते राज्य मेळक आशिल्लें तें दिवका तांकां तेन्ना हें हांव म्हगेले तोंडा आशिल्लें हांव सांगिल्लें तें वचन ताजे परिणाम जायच ना न्हय जाल्यार हांव सांगल्या म्हणके जातलें म्हूण सो हें धृतराष्ट्र आयकता जाल्यार दुर्योधन आयकुचे तयार ना पळयता तातूंय कांय जायना म्हूण सांगितलं दुर्योधनाक सांगून आसत उतर आयकून आनी आमी पळयता की आता अ, एक प्रकार म्हणतात पळय कृष्ण वय धृतराष्ट्राक वचून सांगता की आता पळयात हें आता कसन हें परिस्थिती आनी मुखारसून कसन जातलें हें आता आता हें कसं पुणी करको म्हळ्यार कितले जण प्रयत्न करतात धृतराष्ट्र कन्विन्स करच्याक म्हूण पळयता आनी कॉन्स्टंटली एन्झायटीन तसं मागीर ह्या पॉइंटार वेदव्यास देव येता आणि कसले एक प्रकार धृतराष्ट्र वेदव्यासालो पुत्रूची म्हूण सांगितलं एक लेखारी आणि वेदव्यास म्हळ्यार देव म्हळ्यार कृष्णालो तांणी अवतारच तांणी पुरा हें वेद ಒಟ್ಟು करून बरोवच्या खातीर तांगेलो अवतार देवालो अवतार तांणी सो तांणी येवन वय तांकां सांगता ती की हांतू दोखून तें कसलेपुणी कोरका म्हूण जाल्यार थंय धृतराष्ट्र आयकुचें जायना सो आमी म्हणयत की एक प्रकार म्हणटात पळय धृतराष्ट्र भारी एक स्वागत सत्कार करून पळय पिता एक पण पितृ रूप न्हू तांगेले वेदव्यास देव धृतराष्ट्रा खातीर आनी आनी वेदव्यास देव सांगता की हांव वयनी कितले जण पुरा तुका सांगलां कसो कोरका म्हणून जाल्यार तूं सांगल्या म्हणके आयकना म्हूण सांगता आनी धृतराष्ट्र तेद आयकसना म्हणना तेन्ना वेदव्यास देव सांगता काय आतां कांय वर न्ही आतां युद्ध जावचें खंडिताची आनी युद्धांत कसन जगता म्हूण तुका पळोवचें आश आसल्यार हांव ते तुका दिव्य दृश्टी दिवचे तयार आसा म्हूण तेन्ना धृतराष्ट्रा मनांत दिसता खंय हें सगळें जिवनांत तूं हांव सगळें काळखांत तूं काडलेलें आसा काळोखो आशिल्लो म्हगेल्या जिवनांत हांव केन्नाय पळयनी म्हगेले चेडूं हांव पळय केन्नाय पळयनी आतां ह्या युद्धांत तूं तांणी तांणी मरतल्याली हें दृश्टी मेळ न्हू तांणी मोरची पळोवच नाका म्हाका तांगेली मृत्यू पळोवच नाका ताका तो सांगता खंय हांव तांणी जिवंत आसतना पळयनी म्हळ्यार तागेले मनांत दिसता सांगना म्हाका तांगेलें मरण पळोवच नाका म्हूण तशें तागेले मनांत भंय आसा तेन्ना धृतराष्ट्र सांगता खंय की वेदव्यास देवाक की हें दिव्य दृश्टी तूं संजया दी म्हूण आनी तो पळोवन म्हाका सांगतलो कसन जाता आसा म्हूण त्या प्रकारार ही घटन जाता म्हूण सांगयता सो वेदव्यास देव तागेले आशिर्वाद दिवन संजयाक ती दिव्य जावन आशिल्ली दृश्टी दिता खंयच्यान संजयान ते कुरुक्षेत्राक कसन जाता ते पळोवन धृतराष्ट्रा सांगयता सो ते युद्ध सुरू जाता आनी संजय पुरा तांकां सांगता अशें जाता आसा म्हूण आनी आतां हे संजयान आतां हें फाजी विशय फुडें उलयलें पुरा हें आमी उलयलें तें उद्योग पर्वा देखून महाभारताचें ते पांचाच पर्व आनी हें युद्धा विशय भगवत गीता विशय हें भीष्म पर्वांत येता हें संची पर्व महाभारताचें आनी तूं भीष्म तें सेनापती जावन हें सुरे 10 दिवस अंतोस आनी हें भीष्म पर्वांतूची भगवत गीता वयता सो संजय हें पुरा धृतराष्ट्राक सांगता आसता आनी म्हळ्यार ताका वेदव्यास देवाल ताका देखून दर्शन वेदव्यास देवाल आशिर्वादा निमित्त ताका तें दिसचें आनी धृतराष्ट्राक केन्नाय भार एक उत्सुकता आसता की कसन जालें म्हगेलें चेडूं हांव तूं कसन जाता आसा कशी तयारी जाता आसा म्हूण इनफॅक्ट आमी पळयत तुमी मना वय उरनशे पुरो की भगवत गीता सूर जावचें धृतराष्ट्रान सांगून सुरेश श्लोक भगवत गीता तुमी पळयल्यार धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय
सो भगवद्गीता सूर जावचे धृतराष्ट्रान उलोवन ताणी निमगोचे की संजया मेगेल चेडूं आनी पांडूल चेडूं आनी ಒಟ್ಟು मेळ्ळीं ती धर्मक्षेत्रांत कुरुक्षेत्रांत लढाई करचेक आतां तांणी कसन केल्लें. सो एक प्रकारार पळयत हें एक लायनान तूं आमी एनालिसीस करूं येता की कशी एक प्रकारार आमी पळयत की अ, धृतराष्ट्र पांडवांक तागेल चेडूं म्हणसी एक प्रकार लेखना म्हूण म्हळ्यार पांडूल चेडूं आनी मेगेल चेडूं ऑल्दो ते तागेले चेडूं म्हणकी आशिल्लीं ती आनी तो निमगीत खंय आतां कसन जाल्लें म्हूण म्हळ्यार हें हांवें तुमी पळयत एक चिके पिक्युलियर क्वेश्चन अशें की हातूंय तागेले चिके म्हणटात पळय मेंटॅलिटी कळटा धृतराष्ट्राली की कसन केलें तांणी म्हूण म्हळ्यार एक प्रकार आतां आमी लेखल्यार की आतां पुराय हॉटलांत आयलीं ती जेवणा बसच्या खातीर आनी कोणी क्वेश्चन निमगेल्यार की आतां तांणी पुराजन मेळ्ळीं ती हॉटलांत तूं टेबलार बसलीं ती आनी तांणी कसन केल्लें म्हूण कसन केलें म्हळ्यार आतां हॉटलां आयलीं जेवण करच्याक टेबलार बसलीं आतां जेवणां करतलीं न्हू आनी विंगड कसन करतलीं ती जाल्यारीची असल प्रश्न निमगीता म्हळ्यार ते मन कोण निमगीत पडटा तागेले मनांत डाऊट आसा की तांणी जेवण करतात की आनी कशें की करूं साध्य आसता न्ही थंय म्हूण सो त्या प्रकारान आमी हें एक पॉयंट पळयत की धृतराष्ट्रा दिसलें की ते कुरुक्षेत्र म्हळ्यार धर्मक्षेत्र ताका ताणें सांगचें आसता धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र आनी पांडव म्हळ्यार तांणी धर्मार चलतले जन सो ते धर्मार चलतले जनान पांडव जनान ते धर्मशील त्या जाग्यारी तांगेल पावर मस्त आसतलें थंय धृतराष्ट्र कळटा ते धर्मक्षेत्र न्हू आनी त्या पावरा निमित्त मुखार कसन जाल्लें पक्कने दुर्योधना जावन दिसलीं की आतां हें लढाई करची नाका आमी आतां म्हळ्यार तागेले मनांत मस्त सकट विचार चलता आसा ताका हें पुरो विचार घेवन तो निमगीता एक प्रकार की कसन जाल्लें म्हूण म्हण तागेले मनांत अशी आसा की युद्ध पक्कने जायच ना असलें कितलें तें स्थान धर्मस्थान पांडवाल पावर अशी आसा दुर्योधनाल कसं माइंड चेंज जाता की आतां म्हणून सो आमी हे विशय पळयत सो आमी पळयत एक प्रकार भगवद्गीता म्हळ्यार आमी कोतसो कृष्णान आनी अर्जुनान मध्ये संवाद एक प्रकारारी जाल्यार एक प्रकारार आमी पळयत की हें म्हणटात पळय धृतराष्ट्र आनी संजयान मध्ये एक संवाद सो संजय एक म्हणटात पळय ट्रान्समिटर आसा तूं आनी 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 आमी सांगयत की कृष्णालें मेसेज भगवद्गीतांत कसन आसा ते अर्जुनाक पुणी ताजें तागेले परिणाम तागेलें मन चेंज जाता ताचें ना जाल्यार पळयत तांचे विशीं आयकून धृतराष्ट्रा वयरी कांय एक इम्पॅक्ट जायना म्हूण पळयत कसलें की तागेलें तें एक दुर्योधना प्रती ते राज्या प्रती तागेलें इतलें एक एटॅचमेंट आशिल्लें की तें आयकून जातर वय तागेले वयर कांय परिणाम येयना आता आम्ही पळोवया की ह्याच वस्तू ऐकून संजया वयर कसं परिणाम येईल की संजय सांगते न्हू अठरा अध्यायाचे ते लास्ट 3 श्लोक पळयल्यार भगवद्गीताचे आम्ही पळयता की संजय सांगता राजन संसृत्य समवाद इमम अद्भुतम केशव अर्जुन यो पुण्यम ऋष्यामी च मुहुर्मुहु म्हळ्यार हांव हें आयकलेलें संवाद कृष्णाल आनी अर्जुनाल मध्ये ते आयकून म्हाका कशी एक खुशी जाता आसा इतली खुशी जाता सपास म्हाका खुशी जाता मुहुर्मुहू म्हणटा आनी मुखार मागीर सांगता तच्च संसृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे हे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः आनी हांव हे केन्ना हो विशय उडगास करता देवाल ते रूप आयकता रूपम अति अद्भुतम हरिही म्हळ्यार तें देवाल रूप हांव त्या मना व्हरता तेन्ना मागीर मनांत तूं ऋष्यामी कसं खुशी जाता पुनः पुनः म्हूण आणि मागीर ते लास्टार संजयान सांगचे आसना यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूती ध्रुव नीतीर मतीर मम सो खंय कृष्ण आसा न्ही तागेले भक्त आसा की थंय खंडीत विजय आसा सो आमी पळयता की संजयान एक प्रकारारी धृतराष्ट्राल मनांत कसन तें एक क्वेश्चन आशिल्लें की हाजी परिणाम कसन जातलें तें संजयान एक प्रकार भगवद्गीतांत सांगूनच सोडलें की तुका दिसता न्हू पक्कन मुखारसून कसन जातलें संजयान सांगूनच सोडलें की कृष्ण खंय आसा आनी तागेले भक्त खंय आसा ती थंय खंडिताची श्रीय विजयो म्हणून म्हळ्यार खंडित थंय विजय आसतलें म्हणून
सो एक प्रकार संजयान धृतराष्ट्र तागेले मनान तशी ताण निमगिने एसचे पुरो जाल्यार तागेले ते क्वेश्चन मनान तशी पण ते आन्सर वय कोण सोडलें म्हण त्या प्रकारान आमी पळयत. सो हें पळयत की आमी की ते संजय ते उडगास करता ते मेसेज भगवद्गीता विषयी चिंतन करता ते विराट रूपा दर्शन ताणें घेतिल्लें आसा आनी कसं की ताका एक खुशी जाता आसा आनी कसं की जाता आसा कसं जालें की तो तें तागेले हृदयपूर्वक जेवन भक्तीन आयकत आशिल्लो ताका ताका ती भावना आयली म्हूण पळयत. जाल्यार धृतराष्ट्राल मन कशें आशिल्लें ताका ते दुर्योधनाल खातीर अटॅचमेंट ताका ते तागेले चेडूवालें ते कसं की विशय ताका तागेले ते राज्य स्थानाच ताका एक ते अटॅचमेंट ताचे खातीर त्याच विशय ताका आयकून तागेले वयर कांय परिणाम करिना म्हणून. सो आमी त्या एक प्रकार एक पळयत की ते भगवद्गीताची मेसेज आमी आयकताना आमगेली भावना आमी आयकूच ती संजया म्हणके आसल्यारी आमगेले वयर परिणाम पडटलो. धृतराष्ट्र म्हणके आयकल्यारी आमगेले वयर कांय जायना. सो आतां मुखारसून आमी पळयता की ते परिणाम पूर्वक पुरा एक प्रकाराचे पुरा नाश जाता म्हणून धृतराष्ट्र ते कुरुक्षेत्रा विशय युद्धा विशय आयकता आसता सूर्यदिवस खुशी जाता कसं जालें की भीष्म पितामह मत्स्य सकट विशय त्या दिवस कोरून दाखयता आनी ताका दिसता की भीष्म पितामह केन्ना ते आसता तेन्ना खंडित आमी बी जातली म्हणून मागीर तो एक दिवस येता की भीष्म पितामह त्या युद्धात भाग घेयनात तांणी आनी तांकां दिसता धृतराष्ट्राक अशी कशी जालें आबा म्हणून आनी केन्ना ते आयकत खंय तेन्ना भीष्म पितामहाक अर्जुनान ओटू पराजीत जाली ती म्हणून तेन्ना बोध चुकून पडटा की धृतराष्ट्र तेन्ना अशी कशी जालें आबा म्हणून. सो त्या वेळी आनी मुखार मुखार एवरीडे आतां ताका ताका आयकूच ना आशिल्लें तसलें पुरो आयकुचें पडटा ताका द्रोणाचार्य वता एक कोण तांगेली कौरव सायड आशिल्ली योद्धा एक एकली वता आनी धृतराष्ट्र म्हणटात पळय तागेले आनीक तागेले म्हणटा दुख्खा वता वता कर्ण वता दुशासन आनी फायनली दुर्योधन वय आनी तागेले पुरा जन कोण तागेले पुत्र आशिल्लीं तांगेले पुरा जना नाश जाता ह्या प्रकारार ताका भारी एक म्हणटात पळय ताका कसन तो एक भंय आशिल्लो ताका त्यांची पुरा तागेले जिवनांत तूं ताका ते म्हणटात पळय ते पुरा पळोवका पडटा म्हूण लेखयत आनी ते असल एक परिस्थिती धृतराष्ट्रान जाताना तेन्ना हें पुरो लेखून मागीर तो वय लेखता तो गंगा तीरेर वतलो तो पुरो अंतीम क्रिया करचे तागेले चेडूवा खातीर आनी हें पुरो जाता आसतना युधिष्ठीर वय सांगता की कृष्णाक हें पुरो सांगच्याक तूं वचून सांग हें पुरो म्हूण म्हळ्यार तांकां दिसता युधिष्ठिरा मुखारसून येवच कशी म्हूण ताका दिसता खंय धृतराष्ट्र आनी गांधारी म्हणके म्हळ्यार युधिष्ठिरान मनान तांगेले आवस बापूस म्हणके आसा कसन कशी वचचें हांव तांगेले येद्राक कृष्णा वस म्हणटा ते आनी कृष्ण मागीर वता धृतराष्ट्राक आनी गांधारी तांकां सांगता कसं कसं जाल्लें ताका गोत्त आसा संजयान सांगलां ताका जाल्यार सांगू न्हू सांगता खंय हे परिस्थिती अशी जाल्ल्याक तुमी अशी लेखूनच की हें पांडव जनाल निमित्त जाल्लें म्हूण तुमी अशी लेखू का की तुमगेले चेडूवांक तें चॉयस आशिल्लें कसं करता म्हूण जाल्यार तांणी सांगिल्लें आयकनी कितले जनान पुरा जना तांकां समजयलां की अशें करूं नज म्हूण जाल्यार तांणी आयकनी ती आनी तुमकां एक प्रकारार तांकां ते राबोवचें जायनी म्हूण कृष्ण सांगता तांकां ब्लेम करचें नज तांगेले माथ्यार घालनाकात की पांडवां निमित्त अशें जाल्लें तुमी अशी लेखू का तुमगेले चेडूवान कसं की एक रॉंग डिसिजन घेतिल्लें ताचे निमित्त हें परिणाम आयला म्हूण हें युधिष्ठिरा वयर लेखून अशें कसं लेखचें नशें म्हूण धृतराष्ट्र आयकत खंय हें पुरो आनी ताका खंडीत म्हळ्यार तो ओपनाका जाल्यार ताका मनांत कळटा की कृष्णान सांगचें विशय समाची म्हूण तांतूं कांय चूक ना म्हूण आतां कृष्णान हांगा आसतना तेन्ना अशें जाता की अश्वत्थामा थंय रात्रीचें पुरा पांडवाल चेडूवा मारता आनी थंय दोकून मागीर कृपाचार्य आनी कृतवर्मन कोण तांकां काय गोत्त आशिल्लो बरो विशय अश्वत्थाम कसं करता आशिल्लो तांणी वय थंय येता तेणी धृतराष्ट्रा सांगता ती की अशें पुरा जाल्लें रात्री हें पुरा जाल्लें म्हूण आनी कृपाचार्य मागीर हस्तिनापुरा वता कृतवर्मन द्वारके वता आनी नेक्स्ट डे धृतराष्ट्र थंय गंगा तीरेर येता आनी ते पुरो अंतीम क्रिया तागेले चेडूवाल करचें आशिल्लें ते करता म्हूण मात ताका दोळे दिसना निमित्त ताका कश्ट जाता तेन्ना सहाय करच्याक कोण येता तागेलो आनीक एक पूत आशिल्लो युयुत्सू
तो येता युथसूक गांधारीले म्हणटात पळय दासी आशिल्ले की तिगेल पोट्टान तूं जालेल चेडू धृतराष्ट्राले युथ्सू म्हूण म्हळ्यार गांधारील ते प्रेग्नेन्सी मस्त काळा खातीर चल्लेली त्या समयारीची युथ्सू दासील ओट्टू ते युथ्सू जल्लोलो म्हूण पळयत जाल्यार युथ अशें आशिल्लो की तो विंगड कौरव म्हणके नाशिल्लो इनफॅक्ट युद्ध सुरू जावचे पयलीं फुडें युधिष्ठीर केन्ना अनाउन्समेंट करता की तुमगेल सायडा दुखून कोणाक आमगेल सायडा येवका जाल्यार कोणी येव येता म्हूण तेन्ना युथ्सू कौरव सायडा क्रॉस करून वचून युधिष्ठीर आवटून जॉइन जाता म्हूण सांगिल्लें आनी तोच एकलो व्हरता तूं आनी युधिष्ठिरान सांगचें आसलें तेन्ना तूंच एक व्हरतलें हे युद्धांत तूं आनी तुवेंच तुगेलें आवज बापूय कॅर घेवका आनी तुवेंच तुगेलें हें पुरा भावालें अंतिम क्रिया कोरका पडटलें म्हूण तेन्ना युधिष्ठिरान युथ सांगचें आसलें युद्ध सुरू जावचे पयलीं फुडें आनी आजी तोच दिवस येता म्हूण आमी पळयत तशी युथ आनी धृतराष्ट्र केन्ना लागीं नाशिल्लीं ती कसल्या की धृतराष्ट्रा तो तशी प्रितीच मोणसी न्हय आशिल्लो तो जाल्यार आयच्या दिवसांत पळयत की तो अशी तांगेले धृतराष्ट्र आनी गांधारी सहाय करचे येता आनी मुखारी त्या पुराची अंतिम क्रिया जाता म्हूण पळयत आनी थंय मुखारी अशें येता की युधिष्ठीर अर्जुनूय तांणी पुराच्यान थंय येता ती तांकां पांय पडून मुखार वचेत म्हूण सांगेत सो मुखार सून अशें जाता की हांणी पुराजेन कृष्ण आनी पुराजेन धृतराष्ट्राक आनी गांधारीक मेळचे येता आनी एक प्रकार आतां हागेलें धृतराष्ट्राल कोप पांडवाजनाल खातीर तें एक म्हणटात पळय ताणें एक्सेप्ट केलेलें जाल्यार भिमाल खातीर ताका मस्त कोप आशिल्लो न्ही इसलिए की भिमानन तागेलें चेडूं पुरो मारलेलें ताकाची एक प्रकार म्हणटात पळय की पांडव केन्ना आशिर्वाद घेवचे येता तो पुराजनाक म्हणटात पळय पटोवन दवरचें वता म्हूण सांगिल्लें जाल्यार तागेले मनांत तूं भिमाल खातीर कसन की आसा म्हूण आनी कृष्णाक ताका तें कसन की तें एबनॉर्मल दिसता कसं ना भाव पटोवन धरता असं म्हणून इतली काही प्रिती ना पांडवाल खातीर सनेपणी जाता म्हूण ताका भिमान मुखारसून वची पशी फुडें कृष्ण सांगता काय तूं मुखार वचूं नाका म्हूण आनी दुर्योधनाल थंय तांणी म्हळ्यार त्या पॅलेसांत थंयच्या रापचे कडेन दुर्योधनान केन्ना एक भिमा म्हणके एक तागेले एक स्टॅच्यू कोन्न दवरलेले के म्हळ्यार दुर्योधनान केन्ना कोप आयिल्ले तेन्ना तागेले कोप काडच्या खातीर भिमाक ते स्टॅच्यू मारचे आशिल्ले केन्ना ताका कृष्ण कसं करता ते स्टॅच्यू कुडले हाडून दवरता काय मुखार आनी दुर्योधनाक केन्ना कळटा धृतराष्ट्राक केन्ना कळटा की दुर्योधना हांव पटोवन दवरका म्हणून तेन्ना तो शिकोवपान ते क्रश करता खंय ते हे स्टॅच्यू आशिल्ले पळय पिट्टी जावन वता खंय आनी ते पिट्टी जावन गेलेले तेन्ना म्हणलें ताका ते अशें एक बल आशिल्लें तें धृतराष्ट्रान तागेलें म्हणटात पळय तागेले आंगान तो आशिल्लें तें क्षत्रिय ना तो वय हांगा आशिल्लो पुरा बल उपयोग करून ताणें तें कशें केलें निमित्त तोग्गू ताकाय तो तोग्गू पळोवन रगत ओंकता खंय तो म्हळ्यार तितले नमाट तागेलें नमाट एक्झर्शन जाल्लें ताकद घालून ताणें ते स्टॅच्यूक पटोवन दोन ते ब्रेक करचे ट्राय केले पळय ते एक्झर्शन निमित्त रगत ओंकता खंय तो इतले मोठे हें जाता खंय आनी ते रगत ओंकून तोग्गू पळोवन अशी जाताना ಸ್ವಲ್ಪ वेळान उठयत खंय तो आनी तो म्हणटात पळय ताण लेखला की ताण आतां भिमा मारून घाललें म्हणून आनी तो सांगता की हांव कसं केल्लें बाबा अशें करूं नज आशिल्लें म्हूण तेन्ना कृष्ण सांगता की ना भीम आसा कसं भीम हांगा आसा म्हूण अशें जाल्लें तो कृष्ण सांगता ताका आनी तेन्ना संजय वय सांगता आस खंय तेन्ना संजय वय तांचे सांगता खंय कृष्णाक फूड सांगिल्लें पळय ते धृतराष्ट्रा संजय म्हळ्यार संजय म्हळ्यार तागेले एक वेलविशर न्हू धृतराष्ट्रा सांगता खंय आनी पुरो हें सोड तो विशय पांडवा तांगेल तांगेल कारण न्हय कसन की आमगे तुगेलें चेडूं वाट कसन जाल्लेलें तें तांगेलें तांणी केलेलें निमित्त तें जाल्लेलें म्हूण त्या प्रकार एक सांगता हांव सो आमी पळयत हें धृतराष्ट्रान एक कॅरेक्टराचो हो एक विशय आशिल्लो कशी कृष्णान भगवद्गीते सांगचे आसा पळय श्री भगवान वाच तिनी अध्यायांत कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव महासृष्णो महापाप्मा विधियेनम इह वरिणम म्हळ्यार ते केन्ना कशें की मनांत तशी जायना इच्छा तेन्ना ते क्रोध येता रजोगुणाचे समुद्भव म्हूण सो एक प्रकार ते धृतराष्ट्राक ते राज्य जावंक आशिल्लें दुर्योधनान राय जावंक आशिल्लो ह्या पुरा नातिल तेन्ना तागेले हातूंत ते अशें एक प्रकाराक कोप आशिल्लो
की म्हणटात पळय की अशी पोटोवन घेवची म्हूण मारू गेलो तो म्हळ्यार कसले एक प्रकाराचे बुद्धी धृतराष्ट्र दाखयता म्हूण आता ह्या पुरा जाता आसतना गांधारी वेतिकेल कोप कंट्रोल करता आशिल्ली काय जाल्यार ती काय ते कंट्रोल करूं जाय न्ही आणि ती कृष्णाक शाप दिता म्हूण सांगिल्लें आसा कृष्णा सांगता काय ती तूं हें राबयत आशिल्लें हें पुरा म्हूण जाल्यार तूं राबय न्ही आनी म्हगेल पुरा चेडूं मृत्यू जाल्लें ताका हांव तुका श्राप दिता की तूं मागीर तुगेल पुरा फॅमिली मेंबर्स कुलाच नाश तुंच पडयतलो म्हूण तशी त्या प्रकारार एक श्राप दिता म्हूण सांगितलं आनी कृष्ण गांधारी सांगता काय केलें तीन दिलें ते श्राप कृष्ण स्वीकार करता आणि आमी हें पळयता की गांधारील ती इतली विशेष शक्ती आशिल्ली कसं जाल्यार की तीन तिगेले ते पतिव्रता जावन आशिल्ली ते पळय तो विशय तीन ते दवरलेलो आशिल्लो भारी एक तिणें तें तें तिगेलें तें कसन तें कर्तव्य आशिल्लें केलें ना जाल्यार ती मुखार सून वचूं न्हू तीन तिगेले दोळ्यार पट्टी बांदून म्हळ्यार तिगेलें धृतराष्ट्रा फूल टायम ती आशिल्ली म्हूण पळयत सो तें एक प्रकार आसा तिगेले ते तपस्या निमित्त तिगेले ते शक्ती आशिल्ली आणि त्या शक्तीन तिने ते श्राप दिले जाल्यार पांडवांक कसले जावचे साध्य आशिल्ले जाल्यार आमी पळयत ते कृष्णान ते कशी ते परिस्थिती हाडली ते कृष्णान ते श्राप घेतले आणि कृष्णान सांगचे की ते श्राप जातरी की यदुवंशाचे इतले शक्तिशाली आसा ती की तांकां कसले तांकां जावचे साध्य ना मात ते एक अरेंजमेंट जाल्लें तुगेले श्रापान की तांणी हें जग सोडतलीं ती म्हूण त्या प्रकाराची ताका हांव ते तुगेलें श्राप एक्सेप्ट करता सो आम्ही पळयत की अंतू हें पुरांतू की धृतराष्ट्रान ते कोपश आशिल्लो तागेलें की तो मारूं तयार जाल्लो म्हूण पळयत ताका गोत्त आशिल्लें की दुर्योधनान केन्नेय पांडवां मारूं ट्राय करता आशिल्लें आनी केन्ने तो ताचे भाग आशिल्लो जाल्यार ह्या पुरा जाताना आनीक विशय पळयत की युधिष्ठिराक गोत्त आसा की धृतराष्ट्र कितले तागेली दुर्बुद्धी आशिल्ली तागेले ताण आनी दुर्योधनान मेळ न्हू तागेले आशिर्वादान न्हू दुर्योधनान हें पुरा केलेलें जाल्यारीची युधिष्ठिरान केन्ने एक पंथा वय तो धृतराष्ट्राक सम्मान दिवच्याक चुक्कनी म्हणटा पळय एटिकेट कसन तें एक रायाक एक बापसूड स्थानार आशिल्लें व्यक्तीक कसन एक सम्मान दिवका युधिष्ठिर तांतू केन्ने चुक्कनी आणि ह्या पुरा जग तर वय युधिष्ठिर पब्लिकली अनाउन्स करता खंय की हांव राय जावन आसच्या पुरा त्या युद्धा नंतर जाल्यार ते मेन ते रायल स्थान आसा पळय तांतू तुमचे आसा न्ही आनी ते पुरा रिस्पेक्ट आमी तुका दिता ती म्हूण पब्लिकली सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा सो युधिष्ठिराल आमी स्वभाव पळयत हांतू आनी हांतू पळयल्यार हें पुरा जग तर वय म्हळ्यार धृतराष्ट्राक वय तें पुरा रॉयल कम्फर्ट जावंक आशिल्लें म्हळ्यार तो एक राया म्हणके जावन ताका एक भारी एक अटॅचमेंट आशिल्लें आणि युधिष्ठिर आणि पांडव जन ताका इतली रिस्पेक्टान ट्रीट करतात सम्मानान ताका पुरा जावंक आशिल्लें तशें जावचें ताका इतली खुशी जाता म्हळ्यार तागेलें चेडूं दुर्योधन दुशासन आसतना ताका इतली रिस्पेक्ट मेळनाशिल्लें कितले पांडव दितात ताका सो त्या प्रकारार ताका एक म्हणटात पळय भारी एक नमुन्याची खुशेर आसा म्हणून आनी हें मागीर पळयत की अशी राबून ताका कसं म्हणटात पळय युधिष्ठिराक आनी पांडव जनाक तांणी कशी एक प्रकार ताणें ट्रीटमेंट दिली ना जाल्यार आतां तांगेलो राबून भारी तांगेली हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करता आशिल्लो म्हूण आमी पळयत हांतू पुरा भीम मात चिक्के एक तागेलें एक हें आशिल्लें की युधिष्ठिरान तशी पुरा रिस्पेक्ट दिता आनी भीमूय दिता तशिल्लें खंय जाल्यार मदें मदें तूं भीम म्हळ्यार तागेलें मन चिके तो चिके स्ट्रॉंग कॅरेक्टराची आनी ताका तागेलें मन तशिल्लें की तूं आनी दुर्योधनान मेळ्ळूं न्हू हें पुरा केल्लें म्हूण ताका एक पण भिमान पळय ताका धृतराष्ट्रा येत आसतना शिकोरचें आशिल्लें खंय तागेले हातांनी मारून घेवचें आशिल्लें खंय हाता पांयान हातान ह्यांची बुज्जान हांव हें पुरा दुर्योधनाक दुशासन आनी धृतराष्ट्राक पुत्तांक हांव मारलेलें म्हणून आनी ताणें अशी म्हणचें आशिल्लें की धृतराष्ट्रान आयकूंक तें धृतराष्ट्रा तेन्ना दुःख जाता आशिल्लें की भिमाले उतरां आयकून जाल्यार ताका दिसता आशिल्लें की आसो भिमान उलयलें रेटना युधिष्ठिर आनी विंगड पांडव जंतर मेगेल वटेंतले चाळून कोण आसता ते अर्जून ताका हांव हांचो रियाक्ट करूं नचे आनी मेन म्हळ्यार ताका ते पुरा रॉयल कम्फर्ट एन्जॉय करपाक आशिल्लें ताका ताका मनांत कसं नासल्यार वय तो सांगनाशिल्लो म्हळ्यार ताका तें कम्फर्ट जावंक आशिल्लें ते रायाल स्थानार बसचें ते पुरा सम्मान मेळचें
पुरा ताका जावंक आशिल्लें. सो अशी कोण पळयता कितले की वर्स काडता काय. फायनली विदूर येता आणि विदूर येवन म्हणटात पळय एक प्रकारारी पळयता की पांडव कशी ताका युधिष्ठिरा ट्रीट करता आसता ती विदुरालें मस्त सन्मान करून पांडवां बारी खुशी जाता युधिष्ठिरान आयले सुद्दां. जाल्यार त्या पुरा उलोवन घेवतरी युधिष्ठिरन हार एक म्हणटात पळय कटू वचन म्हणटात पळय तशी एक प्रकार धृतराष्ट्राक पुराजनाला येत उलयत काय सगळ्या पुराजना नासतना धृतराष्ट्र सांगता काय हे राया म्हूण धृतराष्ट्राक आता तुगेले मृत्यूचे मोरचे समय आयला जन्मा देखून तुका दिसना कसं नाही जाल्यार आता तुगेले असल परिस्थिती आयल्या दिसना कशी नाही ताका तुका उल्लोवचें काही समज जायना तुगेले म्हणटात पळय स्मृती शक्ती मेमरी वयवणी जाल्ल्या कसं नाही उलयतना सगळो दिवस खांगतास तूं हांव पळयतास असल पुरा उतर सांगता कसं नाही खावच्या दिल्यार डायजेस्ट करच्या तुगेले शक्ती ना केदनेय तूं म्हणटात पळय मोरू पडला केदनेय तूं वच्चे 7 दीस जाल्यार असल परिस्थितीन तुवें हांगा राबून भिमान म्हणटात पळय एक म्हणटात पळय सुण्याक कशी उडयतात पळय खाण तशी भिमान उडयलेली खाण तूं खातास मू हांगा राबून म्हूण म्हळ्यार भिमान नांव घेतलें म्हळ्यार विदुराक गोत्त आसा की धृतराष्ट्राक भीम म्हळ्यार जायना म्हूण ताका तें असल कटू वचन सांगता भिमान नांव घेवन विदूर सांगता की भिमान उडयलेलें खाण तूं विंचून खातो मू असल परिस्थिती तुगेली म्हूण म्हळ्यार असल एक शब्द उलयत विदूर 10 जनां येत्रा म्हणटात पळय धृतराष्ट्राला एक प्रकार पुरा रितीर अपमान करता विदूर आणि त्या विदुराल तें स्थान आशिल्लें म्हळ्यार तांगेलें तें एक रिलेशनशीप आशिल्लें विंगडजना उलोवचें जायना हें उतर विदुराल तें एक रिलेशनशीप सान दोकोन ओट्टू होड जालेली न्हू तांणी विदूर तसले ते एक म्हणटात पळय ते सांगता विशय आणि म्हणटात पळय तागेले ते कसने मनांत कसने ते म्हणटात पळय अटॅचमेंट असले ते वचूका म्हणून आणि हें पुरा आयकल सिद्धा धृतराष्ट्र मनांत ते एक म्हणटात पळय ते एक दृढता येता म्हूण सांगिता आणि तो विदुराक तागेले रूम आपयत खंय आणि तांणी दोग जन एक उलोवन घेतात खंय आणि सांगतात की तांणी डिस्कशन करून ते म्हणटात पळय एक प्लॅनिंग करतात की आतां आमी पुरा जनान हें सोड वचचे समय आयला म्हूण आणि तांणी प्लॅनिंग अशी करतात की ह्या वर्ष युधिष्ठिराक सांगची नाका म्हळ्यार युधिष्ठिराक कळल्यार की तांणी वत्ता ती म्हणून तो खंडित वच्चे सोडच ना कसं की तागेले त्या मनात केदनें आसतलें की तांणी कसं परिस्थितीन तसं कसं नसं म्हणून ताका अशी आमी वचूका की युधिष्ठिराक कळूनच आणि खंय आस म्हणून कळूनच ताका म्हणून सो युधिष्ठिर आनी धृतराष्ट्र आनी विदूर मेळून प्लॅनिंग करता ती आणि एक दिवस कोणाक कळनाशी म्हणटात पळय भायर पडटा ती म्हूण पळयता ते भायर पयशी फुडें संजय धृतराष्ट्र संजय सांगता खंय की आतां म्हाका स्वल्प काळा खातीर समया खातीर एकांतांत पयसूं म्हाका डिस्टर्ब करूं नाका कोणी आयल्यार म्हगेल कुडा पेटोव नाका म्हूण म्हळ्यार त्या समयार तांणी युधिष्ठीर सॉरी धृतराष्ट्र आनी पुरा भायर पडटा ती म्हूण पळयत तो आता त्या एक दिवस येता केन्ना तांणी भायर वता आनी त्याच दिवस न्ही जेवन श्राद्धा दिवस तो दुर्योधनाल आनी तुवें भावंडाल पुरो श्राद्धा दिवस तो आनी युधिष्ठीर तें श्राद्धाचें क्रिये खंय जाता आसता थंय राखून रावला काय म्हळ्यार इतल्या वर्सान धृतराष्ट्र केन्नाच चुक्क न्ही काय त्या श्राद्धांत भाग घेवच्या खातीर ताका युधिष्ठिराची काही डाऊट जाता काय आता समय जाल्ला आनी के आज धृतराष्ट्र भायर कसले येयन या बा म्हूण ताका तो ते युधिष्ठीर धृतराष्ट्रान रातचे कडेन वता खंय आनी संजय एकलो बसला काय आणि धृतराष्ट्रा पळेल शिकता रोडचे सूर करता काय संजय आणि धृतराष्ट्रा सांगता काय संजय की सान हांव इतले वर्स देखून इतले काळा देखून धृतराष्ट्रा ओटूस ताण मेगेलो ओटू चिटींग केलें म्हाका सांगनासी तो बाद सरला म्हणून खंय गेला म्हणून म्हाका गोत्ता म्हणून त्यात युधिष्ठिराक मस्त डिस्टर्बन्स जाता काय हें कशें जालां बा म्हणून आणि त्या समयार थंय नारद मुनी येता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि नारद मुनी येवन युधिष्ठिराक सांगता की आता हें पुरो जाल्लेली घटना कसं नस म्हणटात पळय हें तागेल्या चांगा खातीराची आणि ह्या पुरो आयकतरी युधिष्ठीर शिके शांत जाता म्हणून सांगिल्लें आसा सो धृतराष्ट्र विदुरा ओट्टू गांधारी ओट्टू आणि कुंती वय तांगेलो ओट्टू येता एक्चुली तांणी पुराजन बाद सरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा
आनी थंय वचून मागीर रान्ना वचून धृतराष्ट्र ते पुरा एक प्रकार सोण ताका पुराची म्हणटात पळय चेडूं कशी गेली ती जे ताका ते कसं कितें रॉयल कम्फर्ट जावं आशिल्लें त्या मागीर सोण भारी एक तपस्वी जावन एक म्हणटात पळय ते ते एक धर्मिश्ठ जावन अशी क्षत्रिय कशी आशिल्ली ती तांणी अंत समयार तपस्या करता आशिल्ली तशी त्या प्रकारार एक म्हणटात पळय तो तपस्या करचे सूर करता म्हूण ऑल्दो तो इतले काळ हांगे लोटू राबून नाशिल्लो कोणा ताण मारू प्रयत्न केले तांगे लोटू तो राबून नाशिल्लो जाल्यार ते विदुरान ते वचन आयकून जे तरी तागेले त्या मनांत एक दृढता येता आनी तो चांग रुपार ते तपस्या करता म्हूण आनी ते तपस्या शक्ती दोखूनची तागेले आंगा भितर दोखून ते अग्नी येता आनी तो हे जगा सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांची अग्नीन तूं गांधारी वय वता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हूण पळयत सो त्या प्रकारारी आम्ही पळयत की अंतसमयारी धृतराष्ट्रान कसं की एक विदुराल निमित्त एक डिसिजन घेतलें म्हळ्यार ते एक आर्य कुलजन असतात पळय रायल वंशांत येईल जनान तांणी कशी एक प्रकारार ते धर्मार ते लास्ट तपस्या करून तांगेले एक जीवन त्याग करता ती त्या प्रकारार ताणें केल्लें म्हूण पळयत सो हे एक विषय आमी पळयत की धृतराष्ट्रान कसं की एक विदुराल निमित्त कसं की एक लास्टार एक रायट डिसिजन घेतलें म्हूण जल्यारीची आमी पळयत ताण जिवनांत तूं मस्त सकट ताणें तागेले रॉंग डिसिजन निमित्त भोगलो म्हूण ताणें इतले पुरा जनान सांगिल्लें तें चांग म्हणटात पळय तागेले खातीर तें एडवायस आशिल्लें तें आयकलें जाल्यार हें पुरो नाश जायनाशिल्लें हें पुरो नाश जावचें ताणें राबयत आशिल्लें ताणें दुर्योधनाक समयारीची रिजेक्ट करून केलें जाल्यार तागेले पुरो चेडूं मंच आशिल्लो पुरो जाल्यार तें पुरो जायनी आनी लास्टार मागीर युद्धरानय येवन ते ताका कसं की एक जावका म्हूण जावका आशिल्लें ताका ते इन्स्ट्रक्शन दिवन कशी पुणी कोण तो भायर पडटा तो कोण म्हूण पळयत सो लास्टार कंक्लूड करचें आमी हेंच पळयत की हें आतां धृतराष्ट्राच्या जिवनांत देखून पळयत की आमकांय गोत्त आसता मस्त सकट विशय स्पेशली आमगेल्या जिवनांत आमकां कळटा की देवाल विशयान तूं आमकां तातूं भक्तीन तूं भाग घेवका मुखारसून वचुका म्हूण जाल्यार मस्त सकट विशय आसा तेंचे निमित्त आमकां मुखारसून वचचें जायना आनी मुखारसून वचून जायना ते निमित्त कशें म्हणटात पळय ताचे परिणाम आमकां मुखार ते भोगका पडटा आमी देवालयांचे एक प्रकार ममय वंश जीव लोके देवालय आमी एक वंश आनी खंडिताची देव आमगेल म्हणटा पळय सुहृदम सर्वभूताना आमगेल वेलविशर आनी केन्ना आमी देवान सांगिल्लें तें भगवद्गीतान सांगिल्लें तें पथारी भक्तिरी आमी मुखार सून करून उत्साहपूर्वक जावन आमगेले हृदय देवाले सेवेंत आनी भक्तींत घालता ती तेन्ना खंडितच म्हणटात पळय आमी कसं आमगेले जिवनांत कसं आमी करचें आशिल्लें कर्तव्य करूं का आनी कसं म्हणटात पळय त्याग करूं का म्हूण ना जाल्यारीच आमगेले समयाचे आमकां जाले तितले आमी उपयोग करून देवाल सेवेंत तूं भक्तींत तूं भाग घेतल्यार आमकां धृतराष्ट्राल एक जिवनांत कसं तें एक रिग्रेट आशिल्लें पळय रॉंग डिसिजन घेतिल्लें तें आमकां शिसना आमी आमगेले समय आमगेले जाले तितले आमगेले तें कसं आमगेले आसशक्ती यथाशक्ती म्हणटात पळय आमी तें रायट डिसिजन्स घेवन आमी भक्तींत भाग घेवन देवाले एक धर्माचे धर्म मुखारसून वचचें कारण तांतूं एक भागेदार जावन आमी आमगेले रितीर सान रुपार जाल्यार म्हणटात पळय कसं आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ते आमी घेवन तांतूं मुखारसून गेल्यार आमकां खंडिताची एक मुखारसून देव बरें करून चांग एक डेस्टिनेशन मेळटलो सो हांगा राबयत हें धृतराष्ट्रा विशय 5 मिनिटां खातीर रिकॅप करता आमी आज कशें डिस्कशन केलेलें तुमगेले कसं कॉमेंट आसल्यार तुम्ही ह्या पॉइंटार शेअर करूं येता चॅट बॉक्सार घालूं येता और आतां एक 5 मिनिट आसतना तुमकां कसं अनम्यूट करून सांगता जाल्यार सांगेत सो आमी आयची सेशनांत आमी पळयत डिस्कशन केल्लें की कशी धृतराष्ट्र एक प्रकार म्हणटात पळय दुर्योधनाक कंट्रोल करना निमित्त कितले एक नमुने ताका म्हणटात पळय केन्नाय तो एक एंग्जायटी रस्त आशिल्लो म्हूण आमी डिस्कशन केल्लें की कशी हें गॅम्बलिंग मॅचांत तूं आमी ह्या पॉयंट डिस्कस केलें की युधिष्ठिरान कशी भाग घेवन अशें पुरो कसं जावन तें एक देवाल मनांत आशिल्लें आनी मस्त सकट विशय आमी पळयत एक घटनेन तूं देव अशी करता की मस्त सकट विशय आमी मना वर्स तशी करूं येता सो ह्या महाकाव्य महाभारतांत आमी पळयत कसं शिक्षीत अशी आसा आमी हें डिस्कशन केल्लें की कशी मैत्रेय ऋषीन आनी वेदव्यास देवान येवन धृतराष्ट्राक सांगलां
आनी मागीर जाल्यार आयकनातल्यारी ते दिव्य दृश्टी मागीर वेदव्यास देवानं संजया दिल्ले म्हणून. मागीर आमी पळयलें कशी संजय ते पुरा विशय ताका वेदव्यास देवान दिलेले दृश्टी निमित्त धृतराष्ट्रा पुरा सांगता. आनी हो विशय पळयलें की कशी संजय सांगता म्हणून धृतराष्ट्र कशी ते क्वेश्चन निमगिता भगवद्गीत सूर जावचे धृतराष्ट्रा धृतराष्ट्र उवाच म्हणून आमी तें पळयलें की कशी धृतराष्ट्र पुरो आयकता तें जाल्यार संजय मन परिणाम म्हणटात पळय संजय मन परिवर्तन जाता ते कृष्णान सांगिल्लें आयकून धृतराष्ट्रालें मन परिवर्तन जायना कसलें की ताका ते दुर्योधना खातीर आनी तें दुर्योधनान राय जावं का ताणें राय आसूं का ताची मोहान तूं तागेलें मन चेंज जायना म्हूण पळयत. मागीर मुखार पळयता की ते परिणाम स्वरूप पुरा जन तागेले सायडान तशी पुरा जनालें एक प्रकार मृत्यू जाता नाश जाता आनी पुरा चेडू वयता आनी वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ती एक परिस्थिती येता म्हूण पळयत. मागीर आमी हें पळयलें कशी तांणी कृष्ण तांकां वचून सांगता की हें करूं नज जाल्लेलें भांडवाल निमित्त न्हय म्हूण ते समजोवचे प्रयत्न करता. आनी मुखारसून आमी पळयता युत्सुवाची धृतराष्ट्राला सहाय करता आनी ते पुरा क्रियाकर्म त्या पुरा कशें जावचें आशिल्लें तें जाता. जाल्यार आमी हे एक विशय पळयलेले की ते राज्याक तागेले मनांत कसं नाशिल्लें नासलें ते कोप आशिल्लो म्हणून आनी ते कोप ताण कशी भिमा वयर ट्राय केलें जाल्यार कृष्णान भीमाल रक्षण केलें की तें दुर्योधना भिमाल स्टॅच्यू व्हरून दवरलें आनी धृतराष्ट्रान ते स्टॅच्यूक क्रश केल्लें. सो तरी मुखारसून पळयता की युधिष्ठिराल स्वागत सत्कारान ताका ते मोह आशिल्ले निमित्त तो कितलेकी काळ ऑल्दो तांकां मारूं प्रयत्न केला ताणें जाल्यार तांगेलो ओटू तो राबता म्हूण आमी पळयत. सो ती एक परिस्थिती आमी पळयलें. सो ते अटॅचमेंट जावन तो थंय राबता म्हूण पळयलें. आनी लास्टार मागीर आमकां पळोवं येता की लास्टार विदुरान येवका पडलें आनी विदूर भारी एक कटू वचन उलोवन तागेले अपमान कोर न्हू धृतराष्ट्रा मागीर मन आवडटा की आतां समय आयला आनी तागेले मनांत एक दृढता येता की आतां अंतिम समयारी हांव कशें की तें आध्यात्मीक तत्व आसा ते क्षत्रिय जावन राजकुलाचे परिवारांत जन्मांत आयिल्ले निमित्त कशें तें लास्टार एक तागेलें कर्तव्य आसता ते तपस्या कोर न्हू ते देवाल पावचे तशी तें तागेले मनांत एक विदुरा निमित्त दृढ जाता आनी कोणाक सांगनासी धृतराष्ट्र विदुर गांधारी कुंती तांणी वता ती आनी अंत समयार ते तपस्या बलानाची चांगती प्राप्त जाता धृतराष्ट्राक आनी सो आमी लास्ट हें कंक्लूड केल्लें की की हें धृतराष्ट्रा जिवनांत आमी पळयत की आमकां केन्ना चॉयस आसता कसं करची तसलें तेन्ना आमगेले यथाशक्ती आमी रायट चॉयस करूं न्हू आमगेलें जीवन धर्माचे खातीर देवाल भक्ती खातीर उपयोग केल्यार आमकां धृतराष्ट्रा म्हणटी कसं रिग्रेट करता म्हूण ना आमकां एक खंडीत देवाल आशिर्वादान चांगती प्राप्त जातली. सो हांगा राबयता कसं चुकून आसल्यार तुमी क्षमापण करता. मुखार सुनूय आमी महाभारताचे रिलेटेड टॉपिक खंयचे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट संडे दाखोवन कंटिन्यू करूया. ह्या समयार कोणाक कसं सांगता आसल्यार शेअर करूयात तुमी तुमगेले अनुभव तुमगेले कसं कॉमेंट आसल्यार म्हणजे प्रभुजी सेशन आमी कंक्लूड करूया. प्रभुजी भारी खुश जाले एंड आयकून इतलें म्हळ्यार धृतराष्ट्र आतां आमकां सिनियर सिटीजन्स आमकां कडेन असले एक पाठ शिकूंक हरे कृष्णा हो इतलें म्हळ्यार कसलेय जाल्यार इन एडवर्स सर्कमस्टान्सेस ऑल्सो वी हॅव टू बी स्टेबल अँड वी हॅव टू पुट फेथ इन गॉड अँड सरेंडर फॉर एवरीथिंग. एडवर्स सर्कमस्टान्सेस जाल्यार धृतराष्ट्रान येता ताणें ताका एक विदुरान सांगून ताणें कशी घट्टी मनार कशी केला की तशी म्हणटात आतां सिनियर सिटीजन्सा पुरो चिडावत कशें जाता म्हळ्यार तांगेले हेल्थ लास्ट समस्या जाता म्हाका 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 78 इयर्स म्हणटा प्रभुजी तशें म्हणटना आतां आमगेल्या काही व्हडा 80 इयर्स तेन्ना आमकां आतां आमी पळय पुताल घराला येवन राबल्यान तेच तशें जाल्यार मी ते एक चेंजीस हांव ಸ್ವಲ್ಪ दिसता मी ते क्लासाच कडेन अटेंड करूं जाय न्ही जाल्यार आज येता ಎಂಟಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ आसता आज जेतना देवस्थाना वचून आयली ती मागीर येवन मेळ्ळी जेवली चांग जालें आयकलेलें भारी खूश जालें हे बद्दल एक रियली व्हेरी गुड लेसन फॉर ऑल सिनियर सिटीजन्स. Forget and forgive whatever things are done and then go on proceed.
with full faith in God. तसं like एक या सांगितलं सर. This is a lesson for everybody to follow. I am really, totally, heartily, I am thanking you for this message. मग आम्हाला सगळे वाचला महाभारत ज्याला मग या काय बाजील उडगस ना या पुढतकून आमगेल घराला हरिदास एकला असेल हरिकर शेणी गोपालकृष्ण भेट तसे असं मला बुक्स वाजिलस ज्याला मग आम्ही वाजिलस भागवत वगैरे पूरा महाभारत पूरा वाजिलस ज्याला मग एंड पुरा गोत नसेल. दिस आय हॅव नेव्हर हर्ड. हरे रिअली ग्रेट. हरे व्हेरी गुड लेसन यू हॅव गिवन. हरे हरे कृष्ण. रिअली हरे कृष्णा माताजी. भारी छान कॉमेंट असेल तुमगेला. धन्यवाद शेअर केलेलं का तर. तुम्ही जेव्हा तुमगेले राधा माताजी जेव्हा राधिका माताजी तुम्ही दोघे भारी लायक कोण सांगता ते जला आवांग कस्तुरी नगर मेल पुतालांगात यांग जाऊन एक पण मेळण्यातील सुमार क्लास मिस झाला मका पण मध्ये विंगड कोणा की क्लास काढत असेल ती तुम्ही काणाशिली ती तस त्याला मी ते आज फकने पुढे म्हणतो तुम्ही दिसली ती भारी खुश जल मकाजी आफ्टर ए लॉंग टाइम. तेव्हा आज भारी बेस्ट वर्ड्स तुम्ही सांगला. एक लेसन सांगला आमका सिनियर सिटीजन सांग. रिअली ग्रेट. तुम्ही दोघे भारी सेव करता ती देव तुमचं हे करो. हरे कृष्ण. कृतज्ञ असते तुम पुरा नाम सेव करच्या भागी देतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं शेअर करू का असं धन्यवाद पुरा कॉमेंट्स का तर. आणि कोणाक कसं शेअर करू का की म्हणजे आम्ही सेशन कन्क्लूड करू येता. नेक्स्ट टाइम महाभारताचे पळयत विंगडकनचे एक पात्र वैरी आम्ही डिस्कशन कंटिन्यू करू. हरे कृष्ण. तसं आता सेशन आम्ही अंगारा बोया 3 बंदा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आम्ही कन्क्लूड करू सेशन. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे. हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे. कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे. राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे. कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे. राम राम हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आम्ही नेक्स्ट संडे मिळण्या पुराजना भाग घेतलेल्या खातीर पुन्हा कृतज्ञ असतो तुमगेले. हरे कृष्ण. हरे सेशन कृष्ण. सेशन अंगारा पळयतात. हरे कृष्ण.